Festival of Stars and presentation and competition of carol singing. The festive season has just begun. 1 तारखेनंतर डिसेंबराचे festive season of Christmas and then coming of the new year has just begun, and preparations are going on all over the world. इंडियेचे भायर वचत जाल्यार ऑलरेडी ऑल द स्ट्रीट्स आर डेकोरेटेड टू ब्रिंग इन द न्यू इयर, टू ब्रिंग इन द क्रिसमस, टू ऑल दोज 15 days, that is nearly 2 weeks. Right from 20th, there are so many functions and celebrations across the world. And here in Goa, that is in Parra, we will decorate this entire street of our Parra from Mapsa Road going up to Kalangut. Panchayats of Vella Kanka, Panchayat of Parra, Arpora Nagwa, Kalangut, they will all decorate the streets. We will welcome the tourists who will be coming over here in large numbers to celebrate Christmas, New Year in our beautiful state. Maybe on the beach, maybe they will go and visit our locals, see their cribs, what they make in their compounds. रोडाचे सायडीक जे व्हडले व्हडले क्रीब आहा ते पळोवपा खातीर स्पेशली गोंया भायले लोक ड्रायव करता गोंयान. आणि आफ्टर सक्सेसफुली वी सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ लायट्स. म्हाका दिसता इतलो सक्सेसफूल फर्स्ट टायम जाला आमचो. भरपूर आकाश कंदील लोकल लोकांनी आमचे करून हाडले, हँडमेड, आमचे नॅचरल वस्तू जे आसूं, पानां आसूं, कोकोनट लिव्स आसूं, आमची ग्रास आसूं, शेल्स आसूं, म्हणजे नॅचरल वस्तू जे आकाश कंदील करून प्रेजेंटेशन आनी कॉम्पिटिशनाक गोंयभरचे लोक येयले. तेंच्यांनी आमकां बरी एक उमेद दिली आनी एक बरें फेस्टिवल ऑफ लायट्स, दिवाळीचे फेस्टिवल सगळ्या लोकांनी वांगडा मनयले. तशेंच आमी मागता आतां की सगळ्या भुरग्यांनी, युथान स्पेशली, हे स्टारां करची, इको फ्रेंडली स्टारां करची, आनी ती आमचें प्रेजेंटेशन दॅट इज ऑन 22nd फ्रॉम 10 AM in the morning till night at 12 o'clock हे प्रेजेंटेशन आनी कॉम्पिटिशन चालू उरतलें. त्या दिसा तुमी हिंगा येवन भाग घेवचो. कॅरल सिंगींग आयकपा खातीर आनी कॉम्पिटिशना खातीर तुमी येवचे. तेचे भायर आमचे कडेन बरें म्युजीकूय आसतलें थिंगा. सम म्युजिशियन्स आर कमींग फ्रॉम ऑल ओवर गोवा टू परफॉर्म in the evening. That is Father Valerian from Aldona is organizing a musical show right from 6:30 to 7:30, that is for 1 hour. So people of all over Goa are welcome to come and watch this, to hear these carols, different songs on Christmas, on coming of the new year, instrumental music, सगळे भाशेचे म्युजीक आमच्या पोरांक त्या दिसा आसतले. आमी आनी एकदां सगळ्या गोंयकारांक, पीपल ऑफ इंडिया and across the world who will be coming for the exposition, please come on 22nd to Parra and witness Festival of Stars. Thank you. On behalf of Parra Citizen Forum and Village Panchayat Parra and the people of Parra, I invite all my fellow Goans on 22nd December when we are going to have this Festival of Stars. आताच नोव्हेंबरान आमचे फेस्टिवल ऑफ लायट, आकाश कंदील कॉम्पिटिशन जाल्ले आनी थंयसर आमकां मोर देन 3000 एंट्रीज जाल्ल्यो. इन द सेम वे आय रिक्वेस्ट ऑल माय गोवन्स, Christmas is a occasion of love, joy and peace. आणि हे आमचे 10 वर्स आमी स्टार कॉम्पिटिशन करतात आमच्या गांवांत, पर्रा गांवांत. सो आय रिक्वेस्ट ऑल आर फेलो गोन्स, प्लीज कम विथ युअर हँडमेड स्टार्स एज सेड बाय आवर प्रदीप मोरजकर. आणि थंयच स्टार कॉम्पिटिशन आनी आमचे कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशनूय आसतलें. ऑल द डिटेल्स
will be given to you. I request all of you all to come in large numbers and be a part of our big festival. Thank you very much. मायमुगाचो येवकार पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन आणि ग्रामपंचायत पर्रा ह्या वर्सा परत एकदा आणि 10वे फावटी अखिल गोंय स्टार प्रेझेंटेशन घडोवन हाडटा. ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेर तुमकां खबर आसा की हो इव्हेंट हो युनीक जावन आसा गोंय राज्यांत आनी अंदू आमी 10 वर्सां कंप्लीट करता. हो इव्हेंट 2 कॅटेगरीन आसा, एक ऑल गोवा आनी दुसरो कॅटेगरी आसा ती शिवोलीम आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. दर वर्सा प्रमाणे आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी ह्याय वर्सा जे आमी 10 वर्सां सेलेब्रेट करता स्टार प्रेझेंटेशन आनी जे युनीक आसा गोंयांत, तेन्ना आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की तुमी जी ट्रेडिशनल स्टार्स जी आसता ती स्टार तुमी करून हांगासर तुमी ती प्रेझेंट करपाची. तो टायमींग आसा 22 तारीख सकाळची 10 ते सांजची 5 पर्यंत. आतां जेन्ना स्टार करता तेन्ना तुमी तितून प्लास्टीक जावं थर्मोकॉल अशें केन्ना तुमी वापरूं नाका आनी स्टार्स जी ट्रेडिशनल आसता ज्यो आमी बडयो मानीच्यो यूज करता जावं फोली यूज करता तितून तुमची कला तुमी सादर करूं येता. दर वर्सा आमकां एंट्रीज ज्यो मेळटा तितून आमी पळयला की लोक आख्ख्या गोंयच्या वाठारांसून येता आनी काणकोण ते पेडणे हे सगळे आमकां एंट्री हांगासर दर वर्सा मेळटा. दुसरी गोश्ट म्हणजे जे कॉम्पिटिशन आमी घडोवन हाडटा तितून जे प्रायजीस आसा ते म्हाका दिसता गोंयांत इतली कॉम्पिटिशन जाता ते खंयसरूच तसले प्रायज आसना. आनी ह्या वर्सा अपार्ट फ्रॉम पयले जे 15 प्रायज आसा ईच कॅटेगरी 40 कॉन्सोलेशन प्रायजीस आसा ऑल गोवा आनी 30 शिवोलीम आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो प्रत्येक जाणाक हांगासर जे एंट्री घेवन येतले ताका आमी कॉन्सोलेशन प्रायज दितले. सो प्रत्येक जी एंट्री येता ते डिसअपॉयंट जावचे ना. तांकां एक आमी खर्च म्हणून तांकां एक कॉन्सोलेशन प्रायज दिता प्रत्येक एंट्री. तेन्ना तुमी सगळे जेन्ना आमचो हो नाताळाचो सण आमी सादर करता, जशें आमी दिवाळी सादर केली फेस्टिवल ऑफ लायट्स, तशेंच गोंयांत व्हडलो एक उत्सव जावं सेलेब्रेशन आसता आमचे नाताळां सेलेब्रेट करप. तेन्ना तुमी क्रीप जशें करता तशेंच तुमी बरे स्टार घेवन हांगा प्रेझेंट करून तुमी सादर करपाचे. तेच्या बरोबर हांगासर कॅरल्स प्रेझेंटेशन आसा. जे कॅरल्स आसता ते आख्ख्या गोंयांतसून बरे जे पार्टिसिपंट्स एंट्री आसता तेंचें प्रेझेंटेशन हांगा आसता. सो हो वाठार जो आसा पर्राचो तो लकलकीत जावनी आनी जे आमचे सिंबॉल आसा स्टार म्हणजे जे अंधारान कोण आसा जावं जे वायट वाटेन आसा ताका सरळ वाट आनी उजवाडा कडेन ते वचचे. प्रत्येक जाणाच्या जिवनांत हो आनंद मेळचो अशें स्टाराचें प्रतीक आसा. हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटना आमकां पर्रा पंचायत आमचे वांगडी सगळे व्हॉलंटियर तशेंच मुख्य म्हणजे आमचे जे आमदार आसात दोगूय जाण, कळंगूट मतदारसंघातले आमचे आमदार श्री मायकल लोबो तशेंच शिवोलीम मतदारसंघाचे आमदार मॅडम डिलायला लोबो हांचो आमकां प्रत्येक वेळार ते आमचे मेंटर्स आसा तेंचो तेंको आसता. आनी इतली वर्सांची सक्सेसफूल आमी कॉम्पिटिशनां घडयता ती घडोवन हाडपाक तेंचो व्हडलो वांटो आसा. तेन्ना आमी ह्या माध्यमांसून आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा की ही जी प्रथा आसा स्टार प्रेझेंट करपाची ती कायम दवरपाक आनी प्रत्येक यूथ जे आसा आमचे तांकां एक उर्बा येवपाक स्टार करपाक की हे फक्त प्रायजा खातीर न्हू पूण तेंच्यान ती उर्बा येवपाक की बाबा आपूण स्टार करूंक जाय, ती उमेद हाडपाक. तेन्ना सगळ्या युथांक सगळ्या लोकांक आमी हांगासर रिक्वेस्ट करता की तुमचे स्टार बरे भाशेन तुमी करून हाडपाचे. जे बरे आसा तांकां प्रायज मेळटले. तेन्ना तुमी हांगासर सगळ्यांक 22 तारखेक आमी इनवायट करता. सो आमचे पर्रा सिटीजन फोरम तशेंच पर्रा पंचायत आनी आमचे दोनूय MLA तेंच्या ऑन बिहाफ ऑफ देम आमी तुमकां सगळ्यांक इनवायट करता. ह्या कॉम्पिटिशनान तुमी सहभाग करा, पार्टिसिपेट करा आनी सक्सेस करा. आतां फुडले खास करून आमचे युवक सगळ्यांक इनवायट करता फॉर द 10th फेस्टिवल ऑफ स्टार्स.
म्हाका दिसता इतिहासान 10th फेस्टिवल ऑफ लायट्स ह्या प्रेजेंटेशन आनी कॉम्पिटिशनाक आमकां जो पार्टिसिपेशन मेळिल्लो आसा फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा एंड द पीपल ऑफ इंडिया टू मेक इट वन ऑफ द लार्जस्ट फेस्टिवल्स ऑफ आकाश कंडील्स एंड गॅदरिंग ऑफ आकाश कंडील्स इन द वर्ल्ड हे पळोवन आमच्या टुगेदर फॉर पार्रा टीम विलेज पंचायत पार्रा तशेंच पार्रा सिटिजन्स फोरम आनी आमचे सगळे गांवचे व्हॉलंटियर सगळ्यान बरी उर्बा भरिल्ली आसा. वी हॅव अ रिन्यूड सेन्स ऑफ मोटिवेशन एंड एंटिसिपेशन. लोकांचो एक्सपेक्टेशन वाडलेलो आसा आनी एक बरो इव्हेंट जो बरो मेसेज समाजाक दिता हो आमचो प्रयत्न जातलो. इट विल बी आवर motivation and effort to send a good message to the people of Goa, to the people of India and to all the people of the world. Christmas जावन आसा festival of giving. I always believe that Christmas is a festival of giving, a festival of helping and a festival where we turn a new leaf in our lives. दर एका वर्सा न्यू इयराक आमी सगळे जाण एक रेजोल्युशन घेता, न्यू इयर्स रेजोल्युशन, वेर वी ट्राय टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू हॅबीट, अ पॉझिटीव हॅबीट ऑर अ पॉझिटीव एलिमेंट इन आवर लायफ्स. ह्या वर्सा जे भाशेन आमचे सगळे इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्स जशे सगळे सोशल वर्कर्स, सगळे आमदार जे भाशेन आमचे मतदारसंघांनी काम करतात, लेट अस ऑल्सो ट्राय टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज बाय हेल्पिंग आवर नेबर्स. आमचे सगळे जे मित्र आसा, आमचे नेबर जे जावन आसा, तांकां आदार दिवपा खातीर, आमचे गांवचे जे गरीब लोक आसा तांकां हूंय ना हूंय पावपा खातीर. आनी हो एक रेजोल्युशन घेवन येता त्या वर्सा on a very momentous occasion during the exposition of St. Francis Xavier on the event of Christmas and as we move towards a new year 2025, let us be an example to our friends, to our loved ones and to the world at large. अनेकदा सगळ्यांक तुमकां इनवायट करता. I invite each and every Goan, each and every Indian and our fellow tourists, especially visitors who are coming from all across the world, to come and see the togetherness of the festival of stars on the 22nd of December in our beautiful village of Parra. अनेकदा सगळे प्रेस मिडिया तुमचे भाव आनी भयणी तुमकां काळजांतसून देव बरें करूंक म्हणूंक सोदता. यू हॅव ऑलवेज सपोर्टेड अस to spread this good message, a positive message, and we always strive to send a message and do our events by giving a purpose to it. आणि तुमकां सगळ्यांक काळजांतसून देव बरें करूं. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.